नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत खासदारां खातीर 184 नव्या घरांचें विधिवत उक्तावण केलें. ह्या संकुलाक कृष्णा, गोदावरी, कोसी आनी हुगळी ह्या 4 महान न्हंयांची नांवां दिल्यात. ह्या संकुलाक लागून खासदारांचें जीवनमान सुदारतलें आनी लोकांक खूब बरी कार्यक्षम सेवा मेळटली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. 2014 उपरांत अशा पद्दतीची 350 परस अदीक घरां बांदल्यात आनी ताका लागून सरकारी खर्चाक मजत जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. हें संकूल म्हळ्यार एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेची देख आसा आनी ह्या संकुलात दरेक प्रांताची परब मनयतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. उनके नाम भी बहुत सुंदर है. कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं. अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी. कुछ लोगों को परेशानी भी होगी. कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा. तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातल्या चौथ्या सप्तकाच्या कामकाजाची सुरवात आयज बोवळानच सुरू जाली. विरोधकांनी केल्ल्या बोवळाक लागून लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी विरोधकांच्या आडमेळ्यांचेर खर उतरांनी शिटकावणी दिली. लोकशाही प्रक्रियेक हो बोवाळ मान्य ना आनी जनतेच्या पयशांचो योग्य तरेन उपेग जायना अशें तांणी म्हळें. मजगतीं राज्यसभेंत लेगीत विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी हरकत घेतली. लोकशाही परंपरांक पाळो दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. मात बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान राज्यसभेचें कामकाज दनपरां 2 वरां मेरेन तहकूब केलें. मजगतीं दनपरां 2 वरां उपरांत लोकसभेचें कामकाज परतून सुरू जातकीच केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी राष्ट्रीय खेळा धोरण विधेयक सभाघरांत सादर केलें. एक रॉबस्ट बिल जो एथलीट के हित में हो, फेडरेशन के हित में हो, पारदर्शिता के हित में हो, फेडरेशन की स्वायत्तता बनी रहे लेकिन भी गुड गवर्नेंस हो, उस उद्देश्य के साथ इस बिल आज सदन के सामने लाया हो. उसके अलावा आज नेशनल एंटी डोपिंग बिल, ये भी देश में हम एक अच्छी एक स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में जब आगे बढ़ रहे हैं तब इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी उसको हम सिग्नेटरी होने के नाते उसके साथ अलाइन करना ये आवश्यक होता है. समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, विषय बदलता है. समय, परिस्थिति और विषयों के साथ जब वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी नए नए नियम बनाती है उसको अलाइन करना आवश्यक होता है. अलाइन करने के लिए हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल में अमेंडमेंट भी लेके आए हैं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत आयकर सुधारणा विधेयक 2025 सादर केलें. दनपरां 2 वरां उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जाले उपरांत मंत्री सीतारामन हांणी ह्या विधेयका विशीं सभाघरांत विवेचन केलें. I introduce the bill. आइटम नंबर 15B, माननीय वित्त मंत्री जी. Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Ma'am, I introduce the bill. पेडणे नगरपालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे आणि विकसित केलेल्या बागेचे उक्तावण
नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज केले। पारंपारीक पद्दतीन जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या नव्या प्रशासकीय इमारतीक लागून लोकांक बरी सुविधा उपलब्ध जातली असो हावेस मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो। पेडणे ह्या भागात तुम्ही पळयल्यार की आयज देशाचे प्रधानमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर आयज आमचे मदीं ना, पूण तेंची आयज आमकां याद येता की आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान आयज मोपाचो विमानतळ आयज उबो जालो। आमचे आयजचे मुख्यमंत्री तेजे उद्घाटन देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ते करून घेतले। पण आयज तुम्ही पळयल्यार ह्या तालुक्यात वेगवेगळ्या तरेचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आनी तरेतरेचे गोष्टी येवंक लागल्या। त्याच बरोबर आयज पेडणे मतदारसंघात आनी पेडणे शहरांत आणि पेडणेच्या परिसरात जे कितें लागता आयज PCC म्हाका म्हणटाले की सोशल फॉरेस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान गार्डनाचे आयज उद्घाटन जाले, पण त्याच बरोबर आनी तांकां फंड दिवन वेगवेगळ्या तरेचे ओपन स्पेस आनी मियावाकी गार्डनाचो कन्सेप्ट जे आमी म्युनिसिपालिटी कॉन्फिडन्सान घेवन आमी करपाचो आमी प्रयत्न करता की आमकां वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा। वेगळे तरेन आनी लोकांची राहणीमान कशें आमी सुदरू शकता। आज पेडणेच्या लोकांक पयली फावट म्हाका दिसता मागणी घातल्या की आमकां आयनॉक्स सारखे आमकां फेसिलिटी जाय की आमी पिक्चर पळोवंक शकता। एक लायफस्टायल चेंज करपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेचे विचार करून आमकां ह्या अर्बन प्लॅनिंगाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी उपलब्ध करून ह्या परिसरात दिवपाची गरज आसा। राजकारणी आसूं वा मंत्री आसूं वा मुखेलमंत्री आसूं, पदावयल्यान गेल्या उपरांत तांकां माजी अशें म्हणटात। मात शिक्षक हो निवृत्त जालो तरी ताका शिक्षक म्हणूनच उलो मारतात। अशा आदर्श शिक्षकांची दखल समाज घेत आसा आनी वेळावेळार तांचो भोवमान करता अशें प्रतिपादन आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केलें। दत्तकला सांस्कृतीक मंडळ हांचे वतीन दत्तात्रेय देवस्थानात आयोजीत केल्ल्या ज्येश्ठ नागरीक गायक कलाकार शिक्षक हांच्या सत्कार सुवाळ्याक प्राचार्य पार्सेकर उलयताले। ह्या वेळार माचयेर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिलीप बाकर, आदले आमदार दयानंद सोपते, दत्तकला क्रीडा संघाचे अध्यक्ष बाबी बाकर, पंडित महादेव पेडणेकर, मृण्मयी पेडणेकर, ज्येष्ठ सत्कारमूर्ती प्रकाश च्यारी, आदले मुख्याध्यापक दयानंद मांद्रेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। इमारतीच्या बांदकामाक झोकून दिल्ले मनीस, त्या मंदिराच्या बांदकामाक झोकून दिल्ले मनीस हे खरे म्हणजे त्या मंदिराच्या पायथ्याचे फातर असता, दगड असता आणि ते फातर स्वतः गाडून घेतात म्हणून त्यांच्यावर दिमागदार मंदिर उभे रावतात। समाजाची अशी स्थिती असता, समाजाची अशीच घडवणूक असता जे समाजात कोण शिक्षक म्हणून वापरतात, कोण कारिगर म्हणून वापरता, कोण शेतकरी म्हणून वापरतात। ते आपण काम करत असताना जे समाजात काही आदर्श दवरतात। उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात धराली वाठारात जाल्ल्या ढगफुटी उपरांत मजत आनी बचाव कार्य अजूनय सुरूच आसा। भारतीय लष्कर, केंद्रीय संघर्ष निवारण पंगड, राज्य सरकाराचो हेर संस्थांच्या मजतीन हे कार्य झुजा पावण्यार सुरू आसा। ढगफुटी उपरांत आयिल्ल्या हुंवारांत व्हांवन गेल्ल्या लिमचीघाट पुलाचें फेरबांदकाम पुराय जालां आनी ह्या पुलावेल्यान येरादारी लेगीत सुरू जाल्या। वीज पुरवण आनी रस्तो येरादारी पयली भशेन सुरळीत करपा खातीर यत्न नेटान सुरू आसात। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हे मजत आनी प्रचार कार्याचो नियाळ घेता। लुकसाणग्रस्त वाठारांची 7 दिसां भितर सर्वेक्षण करपाचो आदेश मुखेलमंत्र्यांनी दिला। भारताच्या 20 वर्सां पिराये सकयल्या बायलांच्या राष्ट्रीय पंगड आयतारान यांगूनच्या थुवुन्ना स्टेडियमाचेर जाल्ल्या डी गटांतल्या निमाण्या खेळांत यजमान म्यानमार पंगडाक 1-0 अशा गोल फरकांनी हारावन 20 वर्सां उपरांत पयलेच खेपे AFC अंडर-20 वुमन्स एशियन कप सर्ती खातीर पात्रताय मेळयल्या। विंगर पूजा हांणी 27व्या मिनटाक गोल करून भारताच्या जैतांत मोलाचो वांटो घेतलो। पयल्या अर्दांत भारतान मॅचीचेर ताबो मेळयला जाल्यार दुसऱ्या अर्दांत म्यानमार आपलो शेक गाजयलो, मात भारतान पयल्या अर्दांत केल्ल्या गोलाच्या नेटान जैत जोडले। इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।